मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवें केल्ल्या उपकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या. उतर तुझे आयकून जिणी आमची बोर्दो, जीवन तुझ्या वाटो घेऊन ससान जीवी जोडून. मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवें केल्ल्या उपकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदाना स्वागत मागता. सदाकाळ सत्व आयतार आचरण करच्या ह्या वखता स्वामी जेजू क्रिस्त आम हर एकल्यांक बेसांवांनी बरोवन दी. आमचें ही राज्य आमचें त्या सांवां सगळीं तुज्यारी करून दी म्हणून आमी मागता आसतना हे मिसाचें बलिदान एकामेका खातीर विशेश करून आमी भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. प्रती रितीन अर्गांत तें पसून मिस दिता फबीन जेस्टमेंट सादो कतार आमा समेस्तां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयलां तां सगळां करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या न्हू कुटुंब स्पिरितान सुमेच्या जेवणान भाग घेवं ह्या देव तेंपलान सांगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती मोगाचे आनी भक्षणाचे जिवीत जियोवंक उलो दिता. बारीकपण घेवचो मनोभाव मनशा संबंद नाश करता आनी आमचें जिवीत नाशाच्या वाटेन चलयता. आमचें जिवीत ह्या संवसारान अर्था बरी जाय तर बारीकपणाचो मनोभाव पयस करूंक जाय. असले कृपा ह्या क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. फरीकपण मनशा संबंध नाश करता मात्र न्ही, मनशाचें जिवीत नाश करता, मनशाचें समाधान होगडायता. बगर मोगाचें जिवीत मनशाच्या जिवितांत दादूसकाय दिता. असलें मोगाचें जिवीत जिवंक स्वामी आज आमकां उलो दितना असली कृपा आमकां फोव सावं दी म्हूण विशेश करून ह्या संदर्भार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक फोव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळजा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी आमच्या हात हृदयाचेर दवरून दोळे दांपून आमच्या पातकाची दूख धरया. नितळ काळजा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळा जेजू तूं जावन आसाय मोग, आमची पातकां बक्षयताय, आमकां वेंगून धरताय आनी हेरांकय बक्षूंक उलो दिताय. पण जायते पोटी तुजें उतर आमी आयकूंक ना. आमी आमचेच खातीर चेयल्या, रागिश्ट जाल्या, द्वेशी जाल्या आनी मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. सोम्या पश्चात्तापोवन बक्षणे मागोवन म्हणटा, व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. मोगळा जेजू एकामेकाचो मोग करी सई, एकामेका बक्षूंची सई म्हण आपणी दिताय. आमचे मनशा सैबा वरवीं मासा रक्ताच्या ओडणे वरवीं आमी गर्वी जाल्या. आमी फरीकपणाची चिंतना चिंतल्यांत फरीकपण घेतलां. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा, पेल्या दुखयलेलें आसा. सोम्या पश्चात्तापोवन बक्षणे मागोवन म्हणटा हांव, व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय.
वोर्धयेन सर्वेश्वरा आमचे तुझी काकूळधक मोगळाची सू मोगाचे आनी सवेचे जिवीत समाधानार्थ संतोष दिता फरीकपणाचे जिवीत आमचे समाधान उगडयता संबंध नाश करता अशें आमी जायते फावटी तुजो तावन संबंध तुटून घेतला पयल्या ती आसलेलो संबंध आमी उगडायला ह्या मुखान तुका आनी पयल्याक दूख दिल्लें आसा सोम्या पस्ते तपोवन बक्षणे मगोर म्हणटा हांव वोर्धयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय वोर्धयेन सर्वेश्वरा आमचे तुझी काकूळधक सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवाकून सगळी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारे सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता समिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता समिया देवा देवाचे शिळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे माने मानून घे त्या पवित्रात्म्या संगती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया एक डिबोर दोळे दांपया आमच्या आमच्या ते समा खातीर दें खातीर मागयांक जे कोणा मागतान बसयलां तां सुगडास कडून तांचे बसूत आमी मागी सर्व पदवेदार देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावो हे परी उतरांनी तशें करण्यांनी तुका मानता तें करूंक आमकां करपाक दी हे आमी मागतो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन लेविताच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान मोयसेक म्हळें इस्रायली ताचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र तुज्या काळजांत तुज्या भावाचो द्वेश करिनाका तुज्या पेल्याची सूख उक्त्यान दाखोवन दी हे परी तूं ताका लागून अपराध वावोवचो न्हय तुज्या श्लोकाच्या भुरग्याचें पारीकपण घेनाका आनी तांच्या विरोध काळजांत राग दवरिनाका तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर हांव तो सर्वेस्पर देवाचें उतार्ये देवाचे व्हड उपकार
सर्वेश्वर सगळोस कणवळो आणि दयाळ सर्वेश्वर सगळोस कणवळो आणि दयाळ आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वरा खरसी जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नाव नावाड आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वरा खरसी आनी ताची सर्व उपकार केदींच विसरूं नाका सर्वेश्वर सगळोस कणवळो आनी दयाळ तो सब तुझे अपराध बक्षिता सकट पिडांक वखद दिता पोडांतलो तुजो जीव तो राखता मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता सर्वेश्वर सगळो कणवळो आनी दयाळ सर्वेश्वर सगळो कणवळो आनी दयाळ सा पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करनासा म्हूण तुमी नेना जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी कोणी आपणाक अशें टाकूंशे नाका जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जनार म्हूण चिंता तर नीज जावन नियमा प्रमाणे बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावचें गरज कित्याक ह्या संवसाराची जानवाय देवा हुजीर एक पिशेपण सय पवित्र पुस्तक असं म्हणटा बुदवंतांक आपणा चिंत्रांनी तो सामटोवन घालता आनी तेंच पुस्तक परत्यान म्हणटा बुदवंतांची चिंतना कितली फकड म्हूण सोमी बरो जाणा ह्या पासत मनशा विशयान कोणी बाडाय चिंचे न्हय नीज जावन सक्कडी तुमचेंच पावल जावन आपोलो जावं केपास जावं संवसार जावं जिवीत जावं मरण जावं आतांचो वा फुडलो काळ जावं हें सगळें तुमचेंच पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचें उतार हें देवाचे उपकार Alleluia गावया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा कोगळी कुसर्या Alleluia गावया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा उगडी कुसर्या जो कोण देवाच्या उतरांक पाळो दिता ताचे ते देवाचो मोग निजायकी संपूर्ण ते पावला Alleluia गावया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा कोगळी कुसर्या Alleluia गावया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा उगडी कुसर्या सर्वेस पोट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे भाग्यवन माते वापरमाणी जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका सौम्या दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्याक आड राव नाका कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार तापड मारी जाल्यार गोवन तुजो दावो पलोई ताका दाखय कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीस जाल्यार तुजो शेलोई ताका व्हरूंक सोड
कोणी अधिकारी तुका बळ करून एक मैल सोलोंक करीत जाल्यार ताचे संगता 2 मैलां वस. तुजे लागीं मागतल्याक दी आनी तुजे लागीं उसणें दी म्हूण मागतल्याक पाट परती नाका. अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्यां पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदेसो करता, तशें भाग्यवंतांचेरय तशें पतक्यांचेरय पावस वता. तुमचो मोग करतल्याचो मात्र तुमी मोग करता जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात. तितलें सुखकारी करतात न्ही. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करता जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्लें परी जालें. अनुभवावरती लेगून तितलें करतात न्ही. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तशी तुमी जायजय सर्व बरीं. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हेच्या सुवातेंतलीं उतरां मातेवाच्या वांजेलांतलीं दोंगरा वयलो प्रसंग म्हणटा हांव ती. ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांतलीं ही उतरां जेजूची आधुनीक काळार कितल्या मापान ती सहज जाल्लीं म्हण आमी वरोवणी केल्या जाल्यार ह्या उतरा प्रमाणे जिवंक साध्य सागी म्हणलें सवाल आमकां येवंक पुरो. दोळ्याक दोळो, दांताक दांत अशें चिंता भासलेल्या ह्या संवसारांत कांठ्यान कांठो काडीचय म्हणल्या चिंतपा नासलेल्या संवसारांत सोम्याचें उतर कितल्या मापान जिवंक साध्य म्हणलें सवाल आमच्या मतींत येवंक पुरो. वायट करतल्याक आड रावं नाका. तुका जरी एकलो कोणी वायट करता जाल्यार ताका आड रावं नाका. वायट करूंक सोड म्हळ्यार तूं सोडूंक तयार आसा गी वा हांव सोडूंक तयार आसा म्हणलें सवाल. कोणी तुज्या उजव्या पोल्याक मारी जाल्यार बेस्टेन्स तूं ओगत बसून आनी एक दावो पालो दिवन हांगाय मार म्हूण शेगी, हांव म्हणून गे तूं म्हणून गे ना. जेजून असं म्हणलें आसा, जर हांव सूख उलयलां जाल्यार ओके, जर हांव सूख उलोवना जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय. कोणीय तुज्या दगल्या खातीर तुजे दावो मांडी जाल्यार तुजो शोलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणी तुज्या आस्ती खातीर, जाग्या खातीर, वाटे खातीर एकलो दावो मांडी जाल्यार तुजी आस्त म्हजी. तुवें मुलाखण गेल्ली, तुज्या नांवार RTC आसा, तुज्या नांवार सगळे डोर नंबर आसा, पूर आसा, आनी एकलो म्हणटाय म्हजें म्हणून सांगून ताका व्हरूंक सोडचें गी. आनी तुवें मार्गार बसचें गी. कोणी अधिकारी तुका बोळ करून एक मैल सोलोंक करीत जाल्यार ताच्या संगात 2 मैलां वस म्हणटा देवाचें उतर. वचूंक तयार आसा बेश्टेन तर 2 मैलां सोलोंक आतांच्या काळार. तुजे लागीं मागतल्याक दी, तुजे लागीं उसणें दी म्हूण मागतल्याक पाट परती नाका. हें देवाचें उतर आधुनीक काळार जिवंक साध्य गे म्हणलें सवाल. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दिसपडटे आमच्या जिवितांत हे आमकां कश्ट जावंक पुरो, पूण हें देवाचें उतर म्हणजे सता खातीर, निती खातीर जी. म्हळ्यार बेश्टेच येवन तुका एक थपडा मारी जाल्यार तुवें सवाल करचें वाचपी, तुवें करूंकूच जाय. जेजूनी सवाल केला, जर तूं सूख उलयलो जाल्यार म्हजी सूख दाखोवन दी, नाजाल्यार कित्याक म्हाका बेश्टें मारताय. जेजूनी म्हळां सता खातीर, निती खातीर जिये. सता खातीर, निती खातीर तुवें कितें करी सई,
जर तर तूं सता खातीर झुजताना कोणी तुका मारी जाल्यार तसो उजव्या पोल्या मारतना दावो पोलोय दाखय. कोणी सता खातीर तुज्या खातीर निती खातीर तुका कांय तुजे दावो मांडी जाल्यार तुका अपराधी म्हूण थारायती जाल्यार तूं कांय कन्न करनाका. फादर स्टॅन स्वामीक अपराधी म्हूण थारयलो, जेलाक गेलो तो, जेलान तो मेलो. जेजूकी अपराधी म्हूण थारयलो, कुर्सायता का जेजून कांय म्हाका कुर्साय नाकात म्हणोना, जियेलो तो. कित्याक सता खातीर निती खातीर कुर्साची वाट चल्लो तो. खलवर पर्वत पर्यंत चल्लो. कोणा खातीर? पेल्या खातीर. आपणा खातीर न्ही, आपणाच्या कुटुंबा खातीर न्ही, आपणाच्या बायल्या भुरग्यां खातीर न्ही. आनी जेजू म्हणटा तुमच्या खातीर न्ही. देखून 8 बागींत जेजू पयलेंच दोंगरा वयलो प्रसंग सुरू करच्या पयलेंच म्हणटा पेल्या पासो रुदान करतात ती कितली भागी. पेल्या पासो रुदान करतात, पेल्या पासोत कश्ट सोंसतात, पेल्या पासोत दगदणी बगतात, पेल्या पासोत बुकेतात आनी तान येतात ती कितली भागी पळया. पेल्या पासोत, आपणा पासोत न्ही, पेल्या पासोत. मुंदारून तो म्हणटा अशें सांगलें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. हे मनशाचें चिंताप. आमी कोणाचो मोग करता? आमी कोणाचो मोग करता? पयल्यान पयलें हांव म्हजो मोग करता, हय की न्ही? हय की न्ही? पयलें हांव म्हजो जीव आसूंक पळयता, उपरांत म्हज्या बायलेचो, म्हज्या भुरग्यांचो. कांय थोडे आसतात कांय पयलें तांचो जीव आसून मागीर आपणाचो वाचूं. पळय सदांच पयलें हांवें म्हाका वाचोवचें, हांवें म्हजो मोग करचो, हांवें वखदां काडून घेवचीं, हांवें वॉकिंग करचें, हांवें कांय तरी वाचचें म्हज्या खातीर. दुसरें हांव कोणाचो मोग करता? म्हज्या पत्नीचो या म्हजो पतीचो वा म्हज्या भुरग्यांचो, म्हज्या कुटुंबाचो मोग करता. म्हज्या आवय बापायचो, भाव भयणींचो, म्हज्या पतीचो, पत्नीचो, म्हज्या भुरग्यांचो, लागशिल्ल्यान रक्त संबंद आसलेल्या वा सैरीक संबंध आसलेल्यांचो आमी मोग करता. सास वाचपी ते जानवरांय करतात, आपल्या भुरग्यांचो मोग करनात गे जानवरां न्ही. आपल्या गाय आपल्या वासराचो मस्त मोग करता. वासराचो ताका लेवता, कोणी ताका हाडूंक येता जाल्यार ताका आडयता न्ही. कोंबी आपल्या पिलांचो मोग करता. बोकड्यो आसा जाल्यार बोकडेची पील आसा जाल्यार ती बोकडी ताच्या पिलाक मात्र मोग करता, दुसऱ्यांक हाडटा. जिओग्राफी चॅनल तुमी पळयल्यार जाल्यार युट्यूबार पळयल्यार जाल्यार थंयसर सिंह आनी परत दाड करूंक आयिल्ल्या वेळार खाटी रेड्यांक, रान रेड्यांक दाड करूंक आयिल्ल्या वेळार आपल्या भुरग्यां वाचोवच्या खातीर सिंहा सांगाता, वागा सांगाता, आवय झुजता. ती मोग करतात आपणाचो म्हणल्यार आमी करता साहस. पूण हांगासर सर्तीक एक उतर, देवाचें उतर आमकां दिता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. इल्लेशें कश्ट. कोण तो दुस्मानाचो मोग करता? सक्रामेंत म्हाका इगर्जेन तेमी घालून तो म्हाका सदांच उपाद्र करता, तो म्हाका अन्याय करता, तो एक फावटी मात्ती खावन वचून दी, काबार जावन वचून दी, ताका एक्सिडेंट जावन दी, गोडगोडो पडोवन दी, ताका व्हडली पिडा येवन दी, अशें मागचें आमी. हे वायट करतल्यांक बिलकूल मागूंक नजो. आमी मागस तांकां बरें, ताचें तें बरें मन दी, ताका सांबाळ, ताका राख, ताचें मन परिवर्तन कर, जाणवाय दी, ताका गिन्यान दी. अशें ताचे विशयान बरें मागलें जाल्यार आमी जायतें बरेंपण जोडून घेता. आनी एक दीस ना एक दीस तो मनीस परिवर्तन जावन देवा सवें तुजें सवें एकवटतलो. हें करूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. जेजून तशेंच केल्लें. ताकाय दग दिलें, ताकाय कश्ट मेळ्ळे. भिरांकूळ मरणाची जिवंत आसतनाय ताका कश्टच. ताच्या विशयान नाका जाल्ल्यो खबरो केल्यो, नाका जाल्ले अपराध मांडले. तो पिवंडो, तो पोटारी, तो कावगो, तो पातक्यांचो इश्ट, तो प्रद्वारींचो इश्ट, तांगेर वचून रावता, खाता, जेवता, अशें जायत्यो खबरो ताचे विशयांत केल्ल्यो आसात. जायत्या गांवांनी तो गेल्ल्या वेळार आमच्या गांवांत ये नाका, तूं आयल्यार आमच्या गांवांत पानवती, आमची दुकोर मरतात, आमची कुंकडां मरतात, आमचे पाडे मरतात, हें नाका म्हणून जायत्या जाणांनी ताका धांवडयल्लो आसा. जायत्या जाणांनी ताका तिरस्कार केल्लो आसा. कुर्साय ताका लगड काड ताका म्हणलें आसा. आनी मिरंकूळ कुर्साचें मरण ताचें. मुखेल्ल्यांक खाण दिल्लो
पिडेस्तांक गुण केल्लो देवसार धांवडयल्लो जायत्याक समाधान सुटका संतोष दिल्लो पेल्यांची दुखां पुसुल्लो जेजू सगळ्यांक नाका जालो कितले दूख ताका भोगले ना आपणा सांगात 3 वर्सां आसले सुखा दुखान वांटेली जाताले हांवें ताका पळोवंक कुसूना देवळाच्या नांवान सपूत घाल सांगता तो कोण मनीस जावन येना म्हणून सपूत घालून पळोवन दवरलेले आसात कोणून सुनातलो जेजू एक सुरो जाल्लो आसा भिरांकूळ जरबदांचे मार कांट्याचो मुकट भिरांकूळ वळवळ्याचें मारण किळ्यांचेर उमकळची कूड हे सगळें आसूनी जेजू कितें करता जेजू ताज्या दुस्माना पासून मागता ताका इजा दितल्या पासून मागता बापा बक्षी तांकां ते नेणांत अधिकारीने सांगले प्रमाणे ते करतात तांचें काम करतात तांचें काम करून तांच्या बायले भुरग्यांक पोसतात बक्षी तांकां उगून हांव तांचेर मांडी नाका बक्षी पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अशें तुमच्या सर्गीच्या बापा अशें तुमी करतात जाल्यार तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं म्हूण दाखोवन दितल्यात देखून जेजू म्हणटा हांव देवात हांव आयलां देवाचो पूत कित्याक म्हळ्यार हांव देवाच्या कुशे प्रमाणे देवाच्या योजना प्रमाणे देवाच्या अपेक्षे प्रमाणे हांव जियेतां म्हणटा तो देखून तुमी तशें जायचें कित्याक म्हळ्यार देव सगळ्यांचो मोग करता अपराधी आसात थोडे स्वार्थी आसात एका बापायक दोगा तेगा जाणां भुरगीं आसात दोग तेग जण पूत आसात जाल्यार एकलो बरो पूत बापायन सांगिल्लें बरें आयकता आनी एकलो बापायन सांगिल्लें बरीत आयकना खोटो बापायक गाळी येडटा बापायक मारता बापायक जोर करता पुरा करता पूण बापाय ताचो नाश आसयताय बापाय ताका मरण आसयताय आसयना वा बरो जावं दी म्हण ताच्या बसून मिसां भेटयता रेतिऱ्यो करता नव्याने करता आनी कमेंट तो आयकना जाल्यार कांय इल्लो वांटो ताका इंगड करून दिवन घर बांदून दिवन तूं थंय इंगड रावता आमकां दोशी नाका म्हणटा तितल्यांत मनीस जाल्ले आमचे आवय बापूय मनीस जाल्लीं आपल्या भुरग्या विशयान असले दयाळाची करणी करतात जाल्यार सर्गीचो बाप व्हरतो दयाळ ताच्या रचलेल्या ह्या मनशाचो कितलो तो मोग करिना जायत देखून तो कितें करता पावस बऱ्यांचेरी खोंट्याचेरी तो पावस पड अशें करता सूर्यो बऱ्यांचेरी खोट्यांचेरी तो उदेसो करता कित्याक म्हळ्यार तो सगळ्यांक जिवंक अवकाश करून दिता परिवर्तन जावंक वेळ दिता जिणी बदलाप करूंक वेळ दिता देखून जेजू म्हणटा तुमची पातकां रडा परिवर्तन जाया सर्गीचें राज्य लागीं पावलां तुमची पातकी जिनीस सांडा अवकाश आसा तुमकां अवकाश आसा देखून तो उलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो उलो देखून आमी आमचो मात्र मोग करतलो आमी मोग करता जाल्यार म्हज्या पत्नीचो म्हज्या पतीचो म्हज्या भुरग्यांचो मात्र आमी मोग करता जाल्यार म्हज्या आवय बापायचो भाव भयणीचो मात्र मोग करता आनी पेल्याचो आमी मोग करून सुकल्या जाल्यार आमी एराम प्रास कितें उत्तीम करूंक जाता चोरी कुनिगारी रावडी गुंडा तेय तशेंच करतात तांच्या बायले भुरग्यांचो मस्त मोग करतात तांचे जावन आमकां कितें विशेष केल्ले बरी जाता देखून आमी विशेष कितें करीत जाल्यार आमचे दुस्मानाचो आमकां दग दितल्यांचो आमी मोग करीसय तांचे पासून मागसय म्हणटा देवाचें उतर देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो निमाणें सोमी म्हणटा जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जायचें सर्व बरीं आमी बरीं जावं देखून हांगासर दोळ्याक दोळो दांताक दांत अशें आसच्या संवसारांत आमकां जिवंक कश्ट मारले जाल्यार आधुनीक काळार सत ना नीत ना अनितीच्या आनी असताच्या संवसारांत जेजूचे उपादेश घेवन आमी गेले हांव जाल्यार वायट करतल्याक आड रावं नाका तुज्या उजव्या पोल्या मारतल्या दावो पोलो दाखय एक मैल चलतल्या सांगा 2 मैलां सल शेलो काडूंक दिल्या अरे तुजे दोगलय खांडी अशें पुरा जेजूच्या उतरा प्रमाणे ह्या संवसारांत चलोवंक साध्य गी पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो भारत देश ब्रिटिशांच्या हातांत सुमार 300 वर्सां पर्यंत भायर गुलामपणांत आमचो अधिकार चलयताले ते आमच्या भारतांत आनी आमी एका रितीच्या गुलामपणांत आसल्यां आमकां आपलेच स्वत एक कांयच सरकार नातुल्लो असल्या संदर्भार आमच्या गांवचे मालगडे सगळे एकठांय जावन ह्या ब्रिटिशा विरोध झुजोवंक तयार जाले जायते जण हांगासर मस्तुराय आसले
थंय उत्तर भारतांत आमच्या दक्षिण भारतांत अशें व्हडले व्हडले राय आसले ब्रिटिशां विरोध पुरा झुजले तलवारी काण घेवन बंदुक्यो काण घेवन झुजले पण तलवारीन बंदुकीन सगळे मेले मनीस तांचे सांगाता झुजले आमच्या भारताचो लोकूय झुजलो आनी तांच्या त्या झुजांत त्या बैल्या ब्रिटिशाच्या सैन्याच्या माराक गुळ्यांक मेले महात्मा गांधी चळवळी करनासलो सत्याग्रह चळवळी अहिंसाची चळवळी करना भारताक आपूण स्वतंत्र दिवंक शकता म्हणल्या पातयेन गेलो कित्याक तो गेलो ताका जेजूचेर विशेष भक्त जेजूचेर विशेष पातयेनी ताणें म्हणलें आसा हांव क्रिस्ताक पातयेतां ताची उतरां पातयेतां पूण ह्या क्रिस्तांवांक हांव पातयेना क्रिस्तांवांक पातयेना कित्याक ते क्रिस्तां पातयेता म्हणटात पूण ते क्रिस्तां बरी चलनात ते कित्याक म्हळ्यार तो आफ्रिका गेल्ल्या वेळार थंयसर एका इगर्जेक तो गेल्लो ताका क्रिस्तांव जावं मन आसलें एका क्रिस्तांव जावं मन आसलें देखून तो आयताराचे मिसाक म्हण एका इगर्जेक गेल्ल्या वेळार त्या इगर्जेन ताका प्रवेश दिलो ना आनी ताणें तुजी कात काळी इगर्ज धव्या कातीच्या लोकांक मात्र गोऱ्या कातीच्या लोकांक मात्र तूं काळो तुजी कात काळी तुका ही इगर्ज न्हय ताका अवकाश करून दिवना ताका इतली बेजाराई भोगली देवाचें उतर इतलें बरें सांगता पूण हे अशें जियेनात न्ही देखून तो चिंता आपूण हांव क्रिस्तांव जावचो ना हांव क्रिस्तांव जायना पूण हांव क्रिस्ताक सत मानता क्रिस्ताक पातयेता हांव पूण क्रिस्तांव जायना म्हणलो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी देखून जेजूच्या सगळे शिकवणेंत मातेवाचो वांजेल अध्याय 5, 6 आनी 7 ताणें अशें वाचून आपल्या जिवांत ताणें आपल्या रक्तांत ताणें बरशिल्लें की ह्याच मातेवाच्या 5व्या, 6व्या आनी 7व्या अध्यायांत ताणें भारताक स्वतंत्र आपूण जोड घेतलो म्हणलो निर्णय घेतलो आनी ह्या प्रमाणे तो जिवंक लागलो आनी अहिंसेची वाट धरना हें देवाचें उतर आयकोन हें देवाचें उतर जिवन तो ब्रिटिशा विरोध रावलो कांय सातान काण घेवना पळया फकत एक बेतकाटी आनी एक पेंगटाक उस्तोर सोडल्यार दुसरें कांय ताचें ना जेजू की पळय तशें पेंगटाक उस्तोर सोडल्यार आंगार कांय नातलें जेजू बरी तो ब्रिटिशा मदें रावलो देवाचें उतर परगट करूंक लागलो देवाच्या उतरा बरी जियोंक लागलो आनी शिकोवंक लागलो उजवो पलो मारत्याक जाल्यार दावो पलो दिता मारा आनी ब्रिटिशाचे सगळे लोक ही सोम्याची शिकोवण ह्या मनशा मुखांतर आयकूंक मेळटा तें पळोवन अजाप जालें ताका तांणी कोणूय मारूंक सोडलें ना जावं तांणी मारूं ना ताका सांबाळलो ताका दवरलो कित्याक ताचे थंय तांणी जेजूक पळयलो आनी ह्या महात्माच्या उतराकाल तांणी भारताक सोडून दिलें पळया वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो लगे राव मुन्नाबाई MBBS एक पिक्चर आसा लगे राव मुन्नाबाई MBBS एक पिक्चर आसा संजय दत्ताचें वो संजय दत्त एक हरामी आसता गर्वी आसता दुस्मानाक मातसो बडोवचो मनीस ताका स्वप्नांत गांधीजी दिश्टेक पडोवन मातेवाच्या वांजेलांतलीं अध्याय 5, 6 आनी 7 ह्या अध्यायांतलीं उतरां तो ह्या हिरोक संजय दत्ताक तो सांगता कोण महात्मा गांधी सांगतना हो संजय दत्त चिंता एक पिशेपण तुवें सांगचें तुवें सांगलेल्या उतरांत कांय आपणावंक जायना म्हणून तो केळकुळां करता गांधीजीची पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो उपरांत तो सुपरिवर्तन जाता आनी म्हणटा ह्या उतरांत बळ आसा ह्या उतरांत सकत आसा ह्या उतरांत कितें तरी म्हत्व आसा तुमी साध्य जाल्यार तुमी युट्यूबार घालून पळया तें पिक्चर देवाच्या उतराचें पिक्चर वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलें जिवीत जियेल्ल्यांत सर्वसंगती साध्य सगळें आपणोवंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपान सान पावल म्हणटा सगळें तुमचेंच पूण तुमी क्रिस्तांची हो संवसार तुमचोच तुमचो जागो तुमचोच तुमची कुटुंब तुमचेंच सगळें तुमचेंच पण तुमी उडास दवरसे तुमी क्रिस्ताचे
आनी क्रिस्त देवाचो. आमी क्रिस्ताची म्हणटा आसतना क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक जाय. आपूण क्रिस्ताची. हांव म्हज्या पतीची म्हणटाना पतीच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय. हांव पत्नीची म्हणटाना पत्नीच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय. हांव म्हज्या बापायचो म्हणटाना बापायच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय. हांव म्हज्या आवयची म्हणटाना आवयच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय. तशेंच हांव क्रिस्ताची क्रिस्तांव म्हणटा आसतना क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक जाय. तवळ आमी सगळे आपणावंक शकतले. हांव कित्याक म्हळ्यार बुद्वंतांक आपल्या सिंत्रांनी तूं सपून कितलोय बुद्वंत तूं जाशी देवा म्हाका तुजी बुद्वंतकाय कांयच न्ही. तूं कितलोय जाणवाई जाशी जाणवाई तुका आसत पूण देवाच्या जाणवाय म्हाका तुजी जाणवाय पिशेपण म्हणटा देवाचें उतर. देखून आमी कोणाचें न्ही. आमी म्हज्या पतीचो म्हज्या पत्नीचोय न्ही हांव. म्हज्या पतीचो म्हज्या दुयेंसोय न्ही हांव. म्हज्या बापायचो म्हज्या आवयचोय न्ही हांव. हांव फकत क्रिस्ताचो आनी क्रिस्त देवाचो म्हणलें सत आमी जाणा जाता. आनी त्या सताकाल जियेता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो 8 भागी प्रमाणे वा दोंगरा वयल्या प्रसंगा प्रमाणे जिवंक आमकां साध्य जाता म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. निमाणें हाचें पयलें वचप लेविताच्या पुस्तकांत म्हणटा तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. तितल्यांत हें क्रिस्ताचो जाल्ल्यान हांव क्रिस्ताचो जाला जाल्यार आनी क्रिस्त देवाचो म्हूण वळखता जाल्यार क्रिस्तान दिल्लो उपादेश वो तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचोय मोग कर. आनी अशें आमी केल्ल्यांत देवाची महिमा प्रगट जाता आनी आमी देवा बरी जाता. कशें देव सर्व बरो आमी सर बरी जाता. असलें बरेपणाचें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया अंतरी एका देवातें आसूल आमचा बाबार तूं सारी सगळीं सांगता आमी म्हणया सतमानतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गांनी भितर असणाराक जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पताक आमच्या समयाचो पवित्रत्म्या वरवीं गरबे संभवलो. अवंकार मर्यादान जल्मलो 5 विलगात आनी कसोसले ताका कुर्सा जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो. सर्गार सोडलो. सर पदवेदार देवापाच्या उजव्या बसला. थंय तान चिव्यांनी मेल्ल्यांची मरसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कथोलीक पयस सभी भक्तांचो एकतार पातकाचें भक्षणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमी सर देवाचे भुरगीं ताच्या मोगांत आनी गोपान जियेता. तर आमची मागणी आमची गरज आमची आशा सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा आतां आमी भेटोवन दिवया. बापा पवित्र सभेच्या समेस्त मुण्याऱ्यांनी तांचे ताबेन आसचे परजेक भोगसण्याचे आनी मोगा मायपासाचे जिणी जिवंक प्रेरीत करीशे बरें मोन तांचे ते रस म्हूण मागता. तुमची जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत तशें समाजेन जाती गाती मदें उपजाल्ले पारीकपणाचे चिंतप पयस सरून मोगाचें जिवन जिवंक फावो जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबान हर एका सांद्यान एकामेकाक बगसून आनी सुदारसून जिवंक अशें माया मोगाचें कुटुंब रुपीत करूंक बरें मोन लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे शिडे वरवीं उतरप्राये वरवीं कश्टांच्या भाव भयणीक तुज्या कुरपेची सकत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी जिणेन बरी मौल्या आपणून बरो फुडार रुपीत करूंक तांचे थंय बरें म्हूण आसा कर. आमचे सुरक्षण कच्च्या समेस्त तरणाट्या शेजारांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरीसाच्या मेजा बावारी हजार जाल्ले आमी आमचे थंय आजचो बारीकपण जावनचो मानभाव पयस कर भोगसणाचे तशें प्रिती मोगाचें जिवन जिवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू ताते वा समर्पिल्ल्या फिरगतीच्या आनी पुंशताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावंटीचो आनी दानांचो फळ येदेश्ट मापान तांकां मेळ्ळो सकल. सांगतच ह्या पूर्ण तळार हाती धरली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायन पंथा पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इकडी बरदोळे दांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागे जे कोणा मागतान बसयला उगडास करून तांचे बसोत आमी विशेष करून ह्या संदर्भार मागे. सर्गीच्या भू मुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसाव. तुजें उतर आमकां धैर्य दिता बळ दिता जिवीत सफळ करता. त्या उतरा खाला आमचें जिवीत रुता करूंक
ह्या आधुनिक संवसारांत जायसची कृपे देणी सदांच आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. ಆಮೆನ್. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 122 C37. सर्वोत्तमचे मोगाळ बापा अर्पणा दिला तो म्हणून आम्ही तुझ्या पितन तेरा सर्व जाऊन तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा काल तू तांचे तुझे अर्पण दिला तो कोसवायन जेजून भेटलो कुर्सार आपला आम्हा सर्वांच्या मोगापासून पहिल्यात आम्ही उदार जावच्या आधारली तुझी माया मोगा सर्वोच्च आमचे मोगाळ बापा काणीक जाऊन तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा घाल तू तांचे तुझे बेता कितेंच नामचे ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवें दिलें भेटयता आमकां ह्या बलिदानांत तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवें म्हणजे भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या अनेकी पेशवा जवाक सर्वेश्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाच्या महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताचे वरवीं सासणाचें सुख आमकां लाभ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसोंग तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया भयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो तुझे सवय आमी जियेता भोंवतावांनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बगार सासणाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुना जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गुटू भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तूं
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभावा, तुझ्या वैभावा. उचगी तुका जय, उचगी तुका जय, उचगी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय 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 जय. उचगी तुका जय, उचगी तुका जय, उचगी तुका जय. पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भावांनो भयणीनो, उंडानी वायन आसले जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची पवित्र घडी, पवित्रत्म्याची घडी. हे घडये कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता बाबरतान ह्या रितीन वांटलेली जावया. आमच्या त्या सहा पासून इरेद्या पासून जेजूच्या कुडी रक्ताची ससाई मागया. बापा करूस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुखुशेने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या असे सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत, पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया, सौम्या जेजू आमी होवुंडो काता, आनी हे काल्सिंतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येस, आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवानपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंड आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमी समेजता पवित्रत्म्यात एकठांय म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळे संवसारार विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैब पिटर पौल आमचे गुवडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवो सुदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगत येदन तेरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माये संगती तिचो पती भगेवं जुजे भगेवं धर्मदुता भगेवं जुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आशना मतीन दवरून सुमयेच्या उतराकाल एक नवें क्रिस्ती जिवीत जिवंक कशें सर्गीचो बाप सर बरो आमी बरीं जावन जिवंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुमयान शिकलेल्या मागणी भक्तीन सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमची तांव
तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशणेंतले आमकां निवार दये करून जिवितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्तचे णे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदारका कोळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तां सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे माया मग सुगुर्तो जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करते आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी आमी ती बिगलया हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्तच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली एकामेकाचो मोग करूंक देवाची भुरगीं जावंक कशें सर्गीचो बाप सर बरो आमी बरी जावंक आपणे दिता ती इशळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका फोवना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली तुका सिंच्या काळीजे अत्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या दादोस तुका येण्याक तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिसा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिसा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या काळजांत येयल्या सुमयांची जुका मेरगां दिव्या आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत येयला आमचे ते राव सुमया तुजे उतरची ओंकू उतरा प्रमाणे आमी आमची जिवीत रुथा करना बापा सारकी बरी जावंक आमकां शिकय म्हूण मागया हरगां तुका सुमया जेजू ओगळप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू सुमयान केल्ल्या स बरेपणाक ओगळप सावन गावया हरगां तुका सुमया हरगां तुका धनिया हरगां तुका हरगां तुका आधारी सस्ता हरगां तुका सुमया हरगां
अर्गांतुका 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 आता आणि सस्ता प्रार्थूया. विश्वासी देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, जेजूच्या कोडी रक्ताचे जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां बसयताय. ही तुजी बसवणी वेगळी शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पद तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुका पांसंको 214. Krista संगी समकोया संसारा भरी खबर परगट्या सरलोका प्रीती शांती जिव्या समाजा उतर करणे साग देव्या क्रिस्ताया. भाऊ बहिणी परी एक कुटुंब जाऊन जिव्या एक कुटुंब जाऊन जिव्या. आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या क्रिस्ताचे रास परगट्या. मोगा सेवे स्वार्थ विने जीवन आमचे जिव्या जीवन आमचे जिव्या. अनवारांनी समस्यांनी सौम्याचे मात बरबस्या सौम्याचे मात बरबस्या. क्रिस्ता संगी सोमकया संसारा बरी खबर परगट्या सरलोका प्रीती शांतीन जिव्या समाजा उतरण करणे साक्ष दिव्या क्रिस्ताया. अवघड पुता सोवे ओंकार मोरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.